रस्ते मनशाची मुळावी गरज, पूण रस्तो नासलेलेही गाव गोयात आसा। अशा गोयाक प्रगत राज्य कशें म्हणप कळना। वावुरला केप्या मुख्यमंत्री पावलो, थळाव्या आमदाराक घेवन लोकांनी परत तेका गाराणे घातले। जाग्यार घालता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला खंय। वावुरल्या केपेचो रस्तो सुरू जाल्लो, रान अधिकाऱ्यांनी आडायलो, एनओसी दिली, काम सुरू करतले म्हळ्यार खंय एनओसीची मुजत सोंपली। मुख्यमंत्र्यान फाल्यां एनओसी दिवपाक लायता म्हण सांगला खंय। आमच्या वाटेक जे हाल आयल्यात ते गोयात आनी कोणाच्या वाटेक येवचे न्हू अशी थळाव्यांनी प्रार्थना केल्या। आयकात। कित्या खातीर मेळ्ळे तुमी? आमी स्पेशली येयल्ले सीएमा मेळपा खातीर। कित्याक म्हळ्यार आमगे खूब वर्स जालीं, इतलो वर्स जाल्लो रस्तो म्हणटा नाच, खूब प्रॉब्लेम जाता न्हय गांवांक, जाणटेल्या व्हरपाक नाल्यार बायलां सुटपाचें आसल्यार ते व्हरपाक खूब त्रास जाताले। आमी तेका लागून एल्टना सांगून सर आमगे MLA सांगून आमी सीएमा मेळपाक स्पेशली येयल्ले आनी तेणी सांगलें कितें आमी सीएमा मेळोवन सांगता म्हूण, कितें म्हूण आमचें काम स्टार्ट करता म्हणून। एक फावटी काम स्टार्ट केलें, सरान सांगून काम स्टार्ट केलें, तरी पण तें पेंडींग उरलें। फॉरेस्टर आज येता फाल्यां येता, कंटिन्यू येत रावता, आमकां त्रास करता, लोकांक त्रास, मागीर ते म्हणटा मॅडम म्हणटा आपल्याक त्रास जाता। आमचे जाय तितले बेगीन प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय न्ही आनी लोकांक आमकां बेगीन जाय तितलो रोड करून दिवचो। पण आमी अशें आयकले कडल्यान आमी थंय न्यूज केल्लो हेजे पयलीं की प्रेग्नेंट बायले सुद्दां हेजेर वालतेरांक घालून आमी व्हेले कडेन आसा, हें सुद्दां आमी पळयलें काय? कितें दिसता हेजेर? अशें इतले त्रास जाता कितें व्हरपाक, म्हळ्यार व्हरता एक फावटी एक्सपायर जाता नाल्यार कोण वाटेक सुट्टा, खूब त्रास जाता। अशें करून खंयच्या म्हाका म्हणून आमच्या गांवां म्हणून दुसऱ्या गांवां पासून अशें करून त्रास जावपाक शकना। गोंयांत तर आमकां खूब डेव्हलपमेंट जालें म्हणटा, अशें करून खूब बारीक गांव आसता अशेंच आसात? हय अशेंच आसा, खूब आसा। हालींच्या रानां कुसके आसा, अशें करून खूब काजू वाठार तुमगे वावुरला? हय आमचे वावुरला खूब गांव आसा। तेमकां अशें आमकां मेळ्ळें तशें तेमकां बी रोड मेळचे आनी तांकां सगळें उदक जावं लायट सगळ्यांक मेळचें गोंयभर लोकांक। वॉलतेरांक घालून प्रेग्नेंट बायले व्हरती आमी हाडली, कितें दिसता तुका? आज कितें सांगता? पयलीं तर म्हाका दिसता ही धाडस ह्या लोकांनी केल्या, आमगेल्या गांवच्या वावुरला भावांनी, की आज सीएमा डायरेक्टली तेमी फेस केलो। आनी जेन्ना म्हाका सांगलें तेंका सांगलें आमी ONGC चीफ मिनिस्टर येता आनी तुमी थिंग येय, कित्याक इतल्या वर्सांनी आमी आतां आमदार जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां पावली, 1 वर्स 10 म्हयने जाले। आमी जगोन हो टेंडर एप्रूव करून वर्क ऑर्डर हाडून दिली। पयलीं कोणें कितलें नाल फोडून कितें करूं आमकां लागना। जेन्ना काम स्टार्ट जालें एक बारीकशे एक इशू आसलो की ती एक आमकां NOC आसली फॉरेस्टान दिल्ली ती PWD, ती गेल्या वर्साक म्हणजे लास्ट इयर आतां 1 म्हयने पयलीं ती लॅप्स जाली। इट हॅज टू बी रिन्यूड। सो ते रिन्यू केला म्हणून आमकां बाडी सावन आनी काणकोणसान दोन्ही RFOनी ते काम बंद केलें। हांव DCFा कडेन उलयलो आनी आमी रिक्वेस्ट केलें बाबा आमी ते आतां रिन्यू करप एप्लिकेशन येयलां, तूं काम बंद दवरू नाका, बिकॉज दीस वॉज नथींग टू टेक एडिशनल लँड फ्रॉम फॉरेस्ट म्हणून ओन्ली NOC रिन्यू। बट कांय कारणां हितून बारीकशा राजकारणान ती कोणी प्रेशर करून ते बंद करपा लायलें। सो आतां हांवें तेका लागून चीफ मिनिस्टरा बरोबर हाडलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिलें की बाय वेनिसडे आपण ते रिन्यू करून हें काम ताबडतोब काम कमेस करता म्हणून। आनी हें आश्वासन घेवन आमी म्हाका सॅटिस्फाय जाय की आमगेलें एक रस्त्या काम बंद जावपा ना म्हणून। कितले त्रास जाता ते सांगले तेणी? पेशंटा व्हरतले हांवें इन असेंब्ली व्हिडिओ दाखयलो जे मेल्ले एक मनशाचे, तेन्ना एक मोळे कोण व्हिडिओ काडटलो वयता सीएमा स्पेशली वन दाखयलो आनी तेन्ना सीएमान चिंतलें बाबा हरे हो रस्त्या करायचो। इतले वर्स कितालो तोंडार कोण सगळे येताले आपणाक उलोवन वयताले, बट काम कितें फॅक्ट कोणा खबर नासलो, एडमिनिस्ट्रेशना खबर नासलें। जेन्ना दाखयत तरी चीफ मिनिस्टर दिसलें बरें गरज आहा म्हणून आनी तेणें तें आमकां सँक्शन करून दिलें। एल्टनान एक महत्वाचो प्रश्न विचारला। गोयच्या ST खातीर केंद्रांतल्यान कोटींचो फंड येता, तो नेमको खंय वता? तो उदरगतीच्या कामांच्या स्वरूपात कित्याक दिसना? केपें मतदारसंघ अजून मागास उरला, खंयचे बाबतीत तेवूय एल्टनान सांगले। आयकात। आतां ST भाव आजरांनी ऑलमोस्ट आजरांनी कोटी सेंटरा फंड येता ST तो खंय वयता कोणा खबर ना। सो हो तरी फंड तेंगे हक तरी जाय ST भाव मेळना जाल्यार म्हाका दिसता बाकी सगळे लिडर जावन गेले, बट ST भावा पासून कांय केलां। जेन्ना आमी झगडटाय म्हाका हो हक तेंका मेळपा जाय। म्हणजे हो फंड्स खंय तरी आनी खंय डायवर्ट जालो जाल्यार डायवर्ट जातून हो लोक समाजच होला इतू वर्सां हे समाजान लोकांनी मत घेयलें, राजकारण केलां, बट हेंचे पासून कांय केलें ना। आज आमगे केप्यां मदर कितले जाग्यार वचना लायट आनी उदक रस्ते नाय, टॉयलेट ना, सरकार म्हणटा ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून। कितली जाणां टॉयलेट आहाय हिंगा विचाराय, कितली जाणां टॉयलेट आहाय?
आनी पयलीं तें ना तो लागा थोडी बायलो भुरग्यांची चेवडां भायर वचपाक शकनाय न्हू सरकारान बेजीक वस्तू लायट उदक रस्ते टॉयलेट हेल्थ एड्युकेशन हें दिवपा जाय हे आमगे हक सरकारान दिवपाचें हे आमगेले पयशे आनी म्हाका दिसता आमदार हे नात्यान हे लोकां पासत हे समाजा पासत आनी सगळ्यां पासत आमी सदां मुखार आसतले आनी झगडटले. रस्त्या खातीर रान खात्यान दिल्ली एनओसी सोंपल्या म्हणून काम आडोन उरला अशें थळाव्यांनी सांगतकच फाल्यांच एनओसी दिवपाक लायता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें खंय. आयकात. जय श्रीराम. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.